रातभर नाचयले उपरांत फांतोडेर फोग मारडांच्या गडगडाटान नरकासुरांक लासले आनी दिव्यांचो उत्सव सुरू जालो। कंसाचे बंदखणीत आशिल्ल्या बायलांक नरकासूर पिट्टालो, तांचेर अत्याचार करतालो। नरकासुराक मारपाक कृष्ण भायर सरलो। दिवाळेचे राती रातभर नरकासुरा वांगडा तो झुजलो। फांतोडेर नरकासुराक ताणें मारलो। सगळे कडेन खोस फाकली। ताचे प्रतीक म्हूण दिवाळेची परब मनयतात। फांतोडेर सगळे कडेन पणट्यांचो उजवाड फाकता। नरकासुराक मारून आयले उपरांत कृष्णाक गोपिकांनी दिवे ओवाळ्ळे। ताचेंच प्रतीक म्हूण दिवाळे दिसा घराघरांनी जाणट्या नेणट्यांक सवाशिणी दिवे दाखयतात। ओवाळणी जाता आनी उपरांत अभ्यंग स्नान करतात। मात खुबशा घरांनी फांतोडेर वा सकाळीं अभ्यंग स्नान आनी मागीर ओवाळणेची प्रथाय चलता। आतां ट्रेंड बदलला। रातभर नरकासूर नाचयल्ल्यान फांतोडेर अभ्यंग स्नान करप उणें जालां। उठणे लावन न्हाले उपरांत प्रथा आसा ती तुळशी म्हऱ्यांत वचून काट्टां फोडपाची। काट्टा हें नरकासुराचें प्रतीक मानून ते पांयान चिड्डितात। दिवाळेक गोंयांत खाशेलेपण फोवांचें। श्रीकृष्णाक फोव प्रिय म्हूण त्या दिसा ताका फोवाचो नैवेद्य दाखयतात। तातूंत तरातरांच्या फोवांचे प्रकार। दर एकलो दिवाळेच्या निमतान तरातरांच्या फोवांचो घोस्त काडटा। आयज सावन व्हडले दिवाळे मेरेन म्हळ्यार तुळशी लग्ना मेरेन हो दिव्यांचो उत्सव चलतलो। ते मेरेन घराघरांचेर आकाश दिवे दिसतले। दिवाळी, लक्ष्मी पूजन, पाडवो, भाऊबीजे मेरेन 4 दीस गोडशीं आनी फराळांचे। टीम प्रुडंटाची सगळ्यांक हॅप्पी दिवाळी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।